गीत घेवया पेज 1A2 आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. Today's Mass is offered for the following intentions. Special intention, Menino Mascarenas. Thanksgiving Mass is offered by Diogino D'Souza and family. Mass for the soul of Desiree Demur. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, दर एक मनीस ह्या संवसारांत शांती कुशालकाय आशेता. जंय शांती आसा थंय देवाचें आसणें आसा आनी खरी शांती आमकां जेजू दिता. जेजू खरे शांतीचो कुंवर आनी देवा बापाचे काकुतीचो रूपकार. देवाची काकूत, मोग आनी शांती सदांकाल अणभवून आमी जियेता. खरे शांतीचे आनी काकुतीचे दूत जावंक झुजां, मारामारी, दुस्मानकाय, वेगळोचार, भेदभाव असली वायट कर्तुबां सोडून जेजूची शांती अणभवून देवाची काकलूत परगटूंक ह्या पवित्र मिसांत मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोपदाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग घेवन सदांच सांगपाक मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक तूं एका मोनाची आनी एका काळजाची कोत्ताय. जें तूं आमकां बासायताय ताची आशा दवरूंक आमकां फावो कर आनी ह्या तीर संवसारांत सर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. जुदेवांनी आनी विदेशांनी आपल्या वडिलां सांगाती दोन दुतांक त्रास दिवंक आनी फातरान मारूंक तयारी केली. दोन दुतांक हें गोमतोच ते लिगोनियाच्या लिस्ट्रा आनी देर्बे नगरांनी पळून गेले आनी थंय आनी भोंवतणीच्या गांवांनी तांणी शुभ वर्तमान परगटलें. लिस्ट्रेंत एक अपंगूल मनीस आसलो. तो जल्मान तोंटो जावन केन्नाच चलूंक नासलो. पावलू प्रवचन कोत्तालो तें ताणें आयकलें. पावलून आपली नदर ताजेर लायली आनी बरो जावंक ताका विस्वास आसा तो पळोवन व्हडल्या ताल्यान म्हणलें, तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो.
पावलून केल्लें तें लोकांचे उर्पोजीन पोलेना फुडें लिकोयनेच्या भाशेन तांणी व्हडल्यान म्हणलें, मनशाच्या रुपान देव आमचे मोदें देंवल्यार. बार्नाबासाक तांणी जेस म्हूण नांव घालें आनी पावलू मुखेल उलोवपी देखून ताका हेर्मेस म्हूण नांव दिलें. शारा फुडें आसलोल्या जेसूच्या मंदिराच्या यादनिकान हार घालून नेटयलेले पाडे दारवट्याशी हाडले आनी लोकां सांगाती तो येवन भेटूंक सोदतालो. हें आयकून बार्नाबास आनी पावलू धर्मदुतांनी आपलीं आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी लोकांशी धांवून वचून तांणी व्हडल्यान म्हणलें, इश्टानो, तुमी कितें म्हूण करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचेच भाशेन मनीस, पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवन आयल्या. ह्या कुड्ड्या देवांक पाट करून स्वर्ग आनी संवसार आनी सोमदीर आनी ताजे भितर आसा तितलें रोसलां त्या जिव्या देवाशी पोत्तून येयात. आदल्या पिळगांनी आपापली वाट दवरूंक सगल्या विदेशांक तांणी निर्मिल्लें. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गवाय दिनासतना तो रावूंक ना. स्वर्गांतान तो पावस धाडटा, काला पोरमोणे फळां उत्पन्न कोत्ता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल कोत्ता. इतलें सांगूनी आपणाक योद करिना जावं लोकांक आडाव तांकां भोव आगोड जालें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. साबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय बगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा म्हणुया. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय बगो तुज्याच नांवाक सोडून घे मोहिमा. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय बगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. तुज्या मोगा पासत, तुज्या विस्वाशीपणा पासत तुका मोहिमा फावो. तुमचो देव खंय आसा अशें अनभवार्थ्यांनी कित्याक म्हणचें? साबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय बगो तुज्याच नांवाक सोडून घे मोहिमा. स्वर्गार आनी पृथ्वीर आमचो देव आपणाक जाय तें सगलें कोत्ता, पूण ताच्यो मुर्ती रुपया भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो. साबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय बगो तुज्याच नांवाक सोडून घे मोहिमा. स्वर्ग आनी पृथ्वीचो रोसनार सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. स्वर्ग म्हणल्यार सर्वेस्पराचो, पूण पृथ्वी मनशाक ताचें देणें. साबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय बगो तुज्याच नांवाक सोडून घे मोहिमा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. पवित्र आत्मो तुमकां सगलें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनान हाडटलो. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जो पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हज्या आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग कोत्ता, आनी म्हजो मोग कोत्ता ताचो म्हजो बाप मोग कोत्तलो, आनी हांव ताचो मोग कोत्तलो आनी ताका म्हजी ओळख दितलो. जुदास इस्कारियोत न्हय पूण दुसरो ताका म्हणलें, सायबा, तूं संवसारांत तुजी ओळख दिवचो नाय पूण आमकां दितलोय हें अशें कितें? जेजून ताका पोर्तिपाळ केलो. कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो, आनी आमी ताचे थंय येतले आनी ताचे सवे ठिकाण कोत्तले. म्हजो मोग करिना तो म्हजी उतरां सांबाळिना. आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मोदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां शारुती धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. जायते फावटी आमी मोग कोरण्यांनी न्हय बगर उतरांनीच कोत्ता, आनी उतरांनी केलोलो मोग सदांच कमी पडटा, कित्याक तो मोग स्वार्थी फकत आपल्याच्याच फायद्याचेर दवरलेलो आसता. नीज मोगाचो एक व्हड गूण जावन आसा दुसऱ्याचें वो पेल्याचें बरेपण, ताचो हुस्को, ताचे आवंडे, ताचे संस्कार, तत्वां आनी सुपूर्ण जिवीत तो मेल्या उपरांत शार्ती पावूंक, आनी हे पोरी ताचो उगडास जिवें दवरून ताच्यो इच्छा पुऱ्यो करूंक आनी साक्षी दिवंक. होच जावन आसा खरो मोग जेजू आपले शिसांक फरमायता आनी शिकयता. मोगा खातीर उणेपण, दुमाळो आनी पिडापीड सोसूंक आनी गरज पडल्यार जीव पर्यान दिवन मरूंक तयार रावता तसल्या मोगा परस आनी व्हड मोग ना. जेजू खुर्सार उमकळटालो तेन्ना सगळी उरपोंज जेजूक सोडून गेली. फकत तो आनी ताची आवय मारिया आनी लागशिल्ले शीस जोआंव आनी मागरी मागदालेना ताच्या खुर्सा मुळी आसली. एक जेजूचो खरो शीस जेजू सांगाता रावता. उरपोंजी जेजू फटयलो आनी गरज त्या वेळार ताका सोडून गेली. जेजून 12 शीस विंचून काडले. तांतुलो एकलो जुदास जाणें जेजूचो घात घेतलो. कोण म्हजी भाव आनी भयण, जो म्हजें उतर सांबाळटा आनी उतरां पोरमोणे चलता, तींच म्हजी खरी शिसां. जेजूच्या शिसांच्या जिवितांत निराशीपण आयलोलें, देखून ते जेरुजालेम सोडून एमावसाचे वाटेक लागतात. जायते फावटी आमच्या जिवितांत जेरुजालेम उप्रासता आनी तेन्ना सगळें सोडून आमी त्या शिसां भाशेन इमावसाची वाट धरता. जेरुजाल्याक रावन जेजू आदीं उलयलोल्या उतरांचेर भावार्थ दवरून तांच्याय फुडो करूंक जातालें, पूण तांचो भावार्थ हालता आनी ते जेरुजालेम सोडटात. वाटचूर जावन तांच्या सांगाता वाट चलतल्या जेजूक सगळें सांगाताक वाट चलतल्या सांगल्या उपरांत ते ताका आपल्या सांगाता रावंक आमंत्रण दिता. आमच्या जिवितांत वेगवेगळे तरेन निराशीपण भितर सोदता. घडयेक आमचेर आयलोले पिडेक लागून, घडयेक काजारी जिवितांत उप्रासतल्या तुफानाक लागून, घडयेक तरणाट्याच्या जिवितांत आयलोल्या वेगवेगळ्या प्रस्नांक लागून. असल्या वेळार आमकां कांयच बरेंपण दिसना. देखून जिवितांत उप्रासतल्या जेरुजाल्याक फुडो करचो सोडून आमी इमावसाच्या वाटेक लागतात. जिवितांत निराशीपण येता तेन्ना जेजूक आमंत्रण दिवया. तो आमकां ताची वळख दिवन आमचो बरवसो जिवो कोत्तलो. ह्याच भावार्थान
वाट चलुया आनी जेजू सांगाता सगल्या कोश्टा आडकोळींक फुडो करुया. जायते पावटी कोश्टां त्रासा वेळार आमचो बावाट उणो जाता. देवाच्या उतराचेर पातयेवन कोश्टांत फुडो करचे बदले आमी तांचे पासून पयस पयस धांवंक सोदतात. असल्या वेळार जेजू आमच्या सांगाताक वाट चलता हे पासून आमी विसरतात. कोश्टांक फुडो करपाची आमच्या तांक आसा हें आमी समजनात. तुजो दूख खंती हुस्के सगळे जेजूक सांग. तो तुजो बरवसो जिवो करतलो. ताचेर नदर मारून ताच्या उतरांचेर पातयेवन तुजी फुडलीं पावलां मार. तुजे काळोखी वाटेर ताचो उजवाड फांगतलो. बरवशाच्या कीण तुज्या जिवितांत तुका दिसतलें. हें सगळें घडटलें जेन्ना तूं जेजूक तुज्या जिवितांत आमंत्रण दितलो. तर जेजूची देख घेवन आमी आमच्या जिवितांत दया दाखयतलीं आनी काकुतीन बोगतलीं जावंक जेजूक आमच्या काळजांनी आनी कुटुंबांनी घेवंक तयार जावंक ह्या मिसांत वांटो घेतना देवाचो आदार आमकां मागुया. गीत घेवया पेज 28 C2 आमची पोले वदाना. आमची पोले वदाना निष्कलंक कारोस दयाल बापा mój mogan तांचे वरवीं आमकां पोस. पवित्र आत्म्या दाना आमची संस्कारच्याक जेजू सोबे आमचो येवन देवा कालसाक आवच्याक. आमचे पोले वदाना निष्कलंक कारोस दयाल बापा mój mogan तांचे वरवीं आमकां पोस. म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. भोव वत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुंपा वरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो पोरमोळ तुजे मुखार चोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलोल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक खणवाळायेन आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण ओदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोली, उजवाड्याची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावात्यांक उगडली दारां सोर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मोन्नांतली सोडवून फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपसता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोर धोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बल्या तुज्या वैभवान. म्हूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. म्हूण सर्गी तुका जय जय.
बापा खरोच तूं तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें खाज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रोगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटोवया. तुझ्या कुस आनी पोनो जिवपणा वरवीं तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुसे भाग्यवंत दौरून दोता आनी चोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांत आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराच्या पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो खोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 60 D24. कालीस म्हजें तूं कोतरेकता.
प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या स्वयंभाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार कोत्ताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची गोठाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत चडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळ्यांच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. दरेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अवतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनवतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 93 F17 पवित्र भेट मिसाची. पवित्र भेट मिसाची जाली गोपार, सोर्गीचे सुख दिवले आमच्या काळजार, दोनी यार्ग आमची तुका साबार, केलोय म्हूण हो मोलार वतो उपकार, दोनी यार्ग आमची तुका साबार, केलोय म्हूण